रिजायन जाल्ले. सो तेच फाटल्यान आमकां दिसलें काँग्रेसा आमी कित्याक काँग्रेस ग्रासरूट कांय ना मुही चोयल जाल्यार कळटलें. सो ताका लागून काँग्रेस मातशें घट करपा लागून आमी काँग्रेसान जॉयन जाले. पूण तुमी तरी आतां चोयल जाल्यार काँग्रेसाक कॅन्डिडेट पड दिल्ले आसाय म्हाका सांगपा नाका कितें म्हणटा बट सारकें ना काँग्रेसा सेटअप आनी सिरियस नाय काँग्रेस. सो ताका लागून आमी TMC जॉयन जाले. आनी TMC तर आमी चोयल जाल्यार पयलीं आमकां दिसतालें ना हे बेश्टे फकाण करपा येयले म्हूण. बट TMC सिरियस आसा. आमी तर वेस्ट बेंगाल चोयल जाल्यार ममता जे भाशेन फायट दिली BJP सो ती म्हाका नॅशनल लिडर अशें लागता. ताका लागून आमी TMC जॉयन जाले. आनी आतां तेमी काली मॅनिफेस्टो तेमी जाहीर केल्लो आसा तेजेरूय गोंयकारां पासत जायत बरो केल्ले आसा दिल्ले आसा. सो एक खंयची गजाली तुमकां आवडले मॅनिफेस्टोतले? एक पयलीं म्हणल्यार आतां हावज वायफ पळय आहा ती 1,500 मेळटा तेमी 5,000 केल्ले आसाय. कित्याक ही म्हारगाय पळय वाडल्या न्हू तेजेर 1,500 कांय जायना. आनी हे सगळे टॅक्स पेयरांतले पयशे. सो ते त्यो एक घरान दिवपा सोदता ते एक बायल वस्तरी. सो ती एक स्कीम बरी आहा. भुरग्यांक 18 ते 40 आनी 5 वर्सां पळय आहा ताका एक लोन दिल्लें तेमी आश्वासन दिल्लें आसा 4% इंट्रस्ट. तेजेर तेमी आपल्यागे धंदो करपा जाता धंदो वाडोवपा जाता इस्कॉला व्हडले वयर प्रवेश करपा जाता. आनी तेजे भाशेन कोर्सीस जे आसा खंय बऱ्या पडटा जावं हॉटेलान वचपा तेजेर तेमी लक्ष घातलें आसा. त्यो स्कीम सारक्यो बऱ्यो आसा. तुमकां हांगा रिस्पॉन्स कसो मेळटा तुमी जेन्ना कॅम्पेन करता तेन्ना? आमी एक रावंड पयलो मारलो आख्खे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी थोडे भाग व्हरले आमगेले. तेन्ना आमकां दिसतालें आमी काँग्रेसा बरो आसले आनी आमी मेंबरशीपूय केली हायस्ट मेंबरशीप केली काँग्रेसाची. सो आमकां दिसतालें आमकां काँग्रेसा आनी शुवरूय केल्ली काँग्रेसा टिकेट. सो आमकां दिसतालें आमकां जालें म्हूण फायनल. सो आमी सगळे भोंवपा प्रवेश करून जाल्लें आनी आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट दिता म्हणटा तेन्ना आतां मातशें चेंज जाल्लें आसा. आमकां सांगपा पडटा बाबा TMC कित्या लागून बरी ती. सो तेजेर आमकां रिस्पॉन्स बरो मेळटा आनी लोक चेंज जाता. लोक चेंज जाता. जाता. सिंबॉलूय तुमकां सांगचें पडलें न्ही? सांगपा पडटा तें मेन कित्याक सिंबल तकलें वचना पार्टी न्यू सिंबल न्यू म्हळ्यार तकलें वचना. सो परतून सांगपा पडटा सिंबल 2 फूल म्हूण. तुमचे कितें प्लॅन आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर? कित्याक तुमी पयलीं हाच्या पयलीं मिनिस्टरूय आशिल्ले MLA आशिल्ले. आमचे प्लॅन म्हणल्यार आमी डेवलपमेंट पळय स्टार्ट केल्लो न्हू तो थोडो फिनीश केल्लो तेन्ना त्या टायमाचेर. पूण थोड्यो गोश्टी जावंक न्हय. आमी डेवलपमेंट स्टार्ट केलो तो तरी वद आसा. आमी तर वेलीन चोयल जाल्यार एक ग्रावंड तेसो ग्रावंड आनी हूंय ना स्टेडियम आख्खे गोंय ना विलेजींनी दुसरे आहाय म्हणटा मारगांव सिटी आहा हिंगा फातोर्डा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. बट विलेजीन एकूय हूंय मेळपा ना तुका ते भाशेन प्लॅन केल्लो. सो ते आजून कंप्लीट जालें ना. फेज बाय फेज टेंडर काडले आमी आसता तेन्ना आनी लास्ट एक टेंडर फुटबॉल फिल्डा व्हरलो तो केलो ना. तेजे भाशेन आमी आमगे मेन म्हणल्यार नॅसेसिटी पळय आहा आमकां उदकाची ती वेवस्था आमी तेन्ना केल्ली आमी आसता तेन्ना. पूण एक फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी दुसऱ्याय भागां आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लागना न्ही ताका लागून आमी एक बरो विचार केल्ले सपू थोडे विणले थिंगा 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक. आमकां परिकार आहा तेन्ना फर्स्ट इनिशियल स्टेजीर तेका पड प्लॅन दिल्लो तेन्ना तेणें इमिजिएटली सँक्शन केल्लो आमकां 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट. आनी तो तर प्लॅन सारको जालो सक्सेसफूल जालो जाल्यार म्हाका दिसता आमकां न्ही उदकाची कसलीच भिरांत ना 24/7 उदक मेळटलें. प्लॅन खंय शिरकलो आतां तो? ना फर्स्ट फेज जालें आमगेलो. फर्स्ट फेज आमी तें एक्सकवेशन करून डीप करून मागीर रिटेनिंग वॉल बांदून तें जाल्लें. सेकेंड फेज पळय आसलो न्हू तो आमकां स्टार्ट करपाकूय मेळना कित्याक थोडे ओपोजिशन पळय आसले तेमी तें बंद केल्लें. सो आमी मातशें लक्ष घालपाक मातशें उणें केल्लें कित्याक ओपोजिशन आहा म्हणटकीर प्रॉब्लेम जाता जायना आनी आमचे बेश्टे एलिगेशन करताले. बट ती गरज आहा सारकी कित्याक आमकां उदक सारकें मेळना. हिंग पासून आमगेले बायडा वयर कॉलनी पळय आहा थिंग पासून आमी बुस्टर पंप घालून आमी उदक दिल्लें आसा. अशे जायते वाठार आहाय आमगेले बाराडे जावं गोंयचेभाट जावं कुंब्याभाट मागीर पोकलेवट थिंगाय उदक मेळनासलें. बुस्टर पंप घालून आमी तांकां उदक दिल्लें आसा. सो ह्यो फॅसिलिटीज आमी तयार केल्ले तांकां. सर तुमी जेन्ना कॅम्पेन करता तेन्ना बाकीचे कॅन्डिडेट्स आसात अपोजिशन म्हणटा तुमी लोकांक कितें सांगता तुमच्यान आनी तांच्यान कितें फरक आहा? आमी फरक म्हणल्यार आमी 5 वर्सां डेवलपमेंट करून दाखयलो आसा. तो डेवलपमेंट कितलीं वर्सां एक टर्मा केन्नाय जाल्लो ना. सो ताका लागून आमी तें डिफरन्स सांगताय. म्हगेली 5 वर्सां आनी आतां MLA पळय आसलो तेगेले 20 वर्सां जालीं आनी मिनिस्टर आसलो. सो तें डिफरन्स आमी लोकांक सांगताय.
तो मिनिस्टर जाल्लो BJP गव्हर्मेंटान गेल्लो आनी सांगून गेल्लो की आपूण डेव्हलपमेंट करपा खातीर वता म्हणून. तशी कितें डेव्हलपमेंट केल्या तेणी वचोन? म्हाका दिसना. सी हांवें फाटीं एक प्रेस दिली तेन्ना हांवें सांगलेलें तेणें थोडी डेव्हलपमेंट केलें जाल्यार तेणें BJPचेर बसपा जाय न्हू. तो आतां NCPचेर कित्याक बसला? परतून पार्टी चेंज केली. पार्टी चेंज केली. आमी पार्टी केन्ना चेंज केला? बिफोर इलेक्शन आमी अजून मेंबर न्हय, MLA जालो न्हय. सो आमी पार्टी चेंज केल्या आमगे मातशें प्रॉब्लेम जालो म्हणून. सो तेमी पार्टी तो आसतना चेंज केलो. तेणें सी कितें डेव्हलपमेंट करपा म्हूण गेल्लो पूण डेव्हलपमेंट कांय जालें ना. झिरो डेव्हलपमेंट. सो आनी आतां तो परतून लोकां बरोबर वयता. तें सांगपा परतून डेव्हलपमेंट करता म्हणून. सो लोकांक चिंतपा जाय आतां. आमी आमगे डिफरन्स आनी तेगे डिफरन्स सांगता कितें आहा तें. सेकंड थिंग फकत फायट कोणा मदीं तुमच्या मदीं का आनी खंयच्या पार्टी मदीं फायट? तुमच्या मदीं का काँग्रेसी मदीं का NCP काँग्रेस तशें कितें? ना सगळे प्लेयर सारके आसाय समजलो न्हू. बट कितें आहा लोकांक चिंतपा जाय कोणा वोट करपा जाय, कोण डेव्हलपमेंट केला तें चिंतपा जाय लोकांक. आनी फायट म्हणजे आसाय NCP आसा मागीर काँग्रेस आसा. आनी म्हाका दिसना तें खंय जाल्यार आसतलें लेवलाचेर कित्याक तेम पाड इतलें नांव पेड्या केल्लें आसा. सो लोक तेंका एक्सेप्ट करपा ना. इवन तुमी जेन्ना सांगता थोडे ऑपोजिशन अशें म्हणटा यू आर फिल्डेड बाय द BJP म्हणून. कितें म्हणपाचें आतां? ना पूण तशें जाल्यार हांव काँग्रेसा कित्याक लागून जॉयन जालो BJP आनी काँग्रेस एक. पण आतां ती नाका काँग्रेसूय नाका म्हणून TMC येयलाय. सो TMC हेजे BJP को अलायन जाल्ले आसा ना न्हू. सो डिफरन्सीस जायते आहाय समजलो न्हू. पूण लोक नेगेटीव घालता आमचेर. कित्याक घालता काय म्हणटा नेगेटीव? सी कितें आहा तेंका बेनिफीट आहा न्हू नेगेटीव घायले जाल्यार तेंगे मनीस जिखोन येता. सी लास्ट टायम पासून ही डिविजन करून फिलीप नेरी जिखोन येयलो MLA आहलो तो. नाल्यार तो जिखोन येयनाहलो. आनी आमगेले मनीस डिविजन करताय दुसरे कोण न्हय. सी आमी पासून जाय जाणां प्रपोजल दिल्ले समजलो न्हू. कित्याक ग्राफ पड वयर आहा तेणें बसपा जाय न्हू. सकयल आहा तेमी एक्सेप्ट करपा जाय पूण कोण एक्सेप्ट करपा रेडी ना. ते फॅक्ट आसा तो एक्सेप्ट करपा जाय न्हू. सो आतां आफ्टर इलेक्शन कळटलें. आफ्टर इलेक्शन म्हणटरी कळटलें. तुका कळटा. या डेफिनेटली. ओके थँक्यू सर थँक्यू. आमच्या वांगडा आसा सांतान रिबेलो. रिबेलो बाब तुमी आतां TMCचो कॅन्डिडेट वांगडा भोंवता कित्याक खातीर? तेणें पयलीं MLA आसतना जायतें डेव्हलपमेंट केलें हिंगा. आनी आतां परतून आनी उरलां तें कितें पेंडींग आहा तें करपा खातीर आमी तेजे फाटल्यान भोंवता. मागीर ते कडच्यान करून घेवपा खातीर. कसो आहा तांकां रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स सद्याक तुमी पयल्या भशेन बरो आहा सो. पूण मागीर निमणे वेळार कितें जाता तें सांगपा जायना न्हू. सद्या बरो आहा. लोकांक तुमी कितें वचोन सांगता तशें? लोकांक आमी सांगता कितें तेणें जायत डेव्हलपमेंट केला. पयलीं सद्याक हिंगा वयर वटेन उदक येनासलें. रातीको 3-2 लोकांक उठचे पडटालें. आनी तें उठोन लोकांक उदक भरपा पडटालें. तेणें पंप बसयलें हिंगा. पंप बसयतकच हे सगळे लोकांक बऱ्याक पडलें. हे सगळे लोकांक उदक मेळटा वयल्यान. म्हणजे रातची पयलीं भशेन 2 1 3 उठपाची गरज ना. आनी तशें आनी जायते डेव्हलपमेंट केला तेणें. जायते डेव्हलपमेंट केला. ओके ओके थँक्यू थँक्यू. आमच्या वांगडा आसा तो परेरा. परेरा बाब तुमी आतां जो कॅन्डिडेट आहा बेंजामीन सिल्वा ताका कित्याक सपोर्ट करता? See, बेंजामीन सिल्वा म्हूण आमी ताका सपोर्ट करताय. वी आर नॉट लुकींग अप TMC. तेणें आमकां 5 वर्सांनी हितून डेव्हलपमेंट केलां. जायत बरें केलें तेणें. आनी तुम लोकांक सपोर्ट चोयल्यार कळटा लोक कितो आतां तेजे बारा. लोक पार्टी चोवन येयलो ना तेजे बारा. लोक तो बरो मनीस. तेगे कॅरेक्टर, तेगे पर्सनॅलिटी, तेगे विनेबिलिटी चोवन आज लोक आहा. लोक तो काँग्रेसा जावं BJP जावं अशें म्हूण तो लोक तेजे बारा भोंवना. बिकॉज तो बेंजामीन तो TMC बसला कितें सपोर्ट करपा जाय तेका. कित्याक तेणें जायत बरें केलां. लोकांनी चोयलां आसतलें 5 वर्स चोयलां आसतलें लोकांनी कितें केलें तें. आनी तो आसतना 5 वर्स चोयलां आसतना लोकांनी कितें केलें तें. सो हें चोवन बरेंपण चोवन तेगेलें तेगे क्वॉलिटीज चोवन तेगे गूड क्वॉलिटीज चोवन तो हितू बरो भांगार मनीस तो. सो तेका लोकांक तेका सपोर्ट करपा जाय. फाटलो जो पयलींचो हांगालो आमदार आशिल्लो तो पयलीं मंत्री बीन आसलो तो BJP. तिणें कांय केलें ना? सी हांग चोवपा गेल्यार ओवरऑल चोवपा गेल्यार कांय दिसती पडना. कितें केलें तें पासून दिसती पडना. सो आमगेले गांवांकूच चोयलो आमगे ग्रावंड आहा. त्या ग्रावंडा पासत आमी हितू आमगे भुरगे आज बेंगलोरा खेळटाय कोण इंडिया खेळाय. सो आमगे ते बिस्ते ग्रावंडाचेर खेळ जाले. तो ग्रावंड चोयल्यार आमकां कळटा. आमगे कोपलाको गेला कोटोले तो ग्रावंड. तो ग्रावंडांत आमगे तेशी खेळटाय. कांय ना डेव्हलपमेंट. तो एक भुरग्यांक ग्रावंड तरी कोण दिवचो आसलोलो. सो तो मेन आसलोलो ग्रावंड. आनी जायत वचता हेजे भुरगे आमगे भुरगे हेण वयर सरपाचे.
आज आमगे ते हातराचे हेण बेंगलोरा खेळटाय भुरगीं इंडिया खेळाय तरी आसतना आमगे ग्रावंड जायना भुरग्यांक आनी आमगे भुरगे खेळोन वयर सरपाचे हो जावं फुटबॉलाचेरू आहाय हो जावं कामाचेरू आहाय ते फुटबॉल तेंगे रोगता आहा सो आमगेले आमचे बारारू भोंवताय ते बेंगलोरा खेळाय सालगांवकारा खेळाय ते आज आमचे बारा आहाय कित्याक तेक जाय आपले आचून आमगे भुरगे ते ग्रावंड बरे ग्रावंड मेळोन ते ग्रावंडार खेळोन भुरगे आमगेले वयर सरले सो आमकां ती एक प्रायोरिटी जाय आमगे बाब बेंजामीन येयलो जाल्यारू आमी पयले यूथ एकठांय जावन तो ग्रावंड कोन्न घेतलो